सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयच्या मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट करीत भाशेन पवित्र बाळपणांक भेटयल्लो दीस आयज होली चायल्डहूड डे. सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया आख्या संवसाराच्या भोव करून ज्या भुरग्यांक आमचे भाशेन बड्यो सगल्यो वस्तू मेळना तांचे पासत मागुया. मिसांवाच्या गांवांनी तशेंच खेड्या गांवांनी सगल्यो फॅसिलिटीज ना तसल्या भुरग्यां पासत भुरग्यांनो मागात. ह्या वेळार आयची मिसाची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटीं. आमच्या ह्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एलिसिया आनी वेलेन्सिया पाल्या. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमचे कॅटिकिस्ट वालिशा लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत तुमचेच पासत जण एकलो मागात. सगळीं भुरगीं आपणा पासत मागात. तुमच्या कुटुंबा पासत मागात. आमच्या गोंयांत वेगवेगळे कडेन आंदोलनां चल्लेलीं आसात. आपलें पर्यावरण राखपाक आपल्याक जमीन राखपाक पणजे तशेंच रेज मागोस सांवड्डे मिराबाग म्हणटा थिंगासर हो लोक आपणाचे हक्क मागूंक भायर सरला. तशेंच हेर दुसरेय कडेन तांचे सगळ्यां पासत मागुया. आनी आमच्या सरकाराक फावो तितली बुद्ध आनी जाणवाय दी. आनीक मनशाचे जाणवायेन न्हू पूण देवीक जाणवायेन ताणें राज चलोवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी साद्या कालाचो सवो आयतार पाळटा आनी हो दीस पवित्र बाळपणाक भेटयलोलो दीस म्हूण मनयता. हें मनांत दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा बालपण पवित्र दवरुया, समृद्ध बरवशेन पालुया. जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं जावचें भाग फावो जाला. हेच खातीर एके वाटेन बरवश्यान भरून जेजूची पाटलावदारां जावं आमी भुरगेपणान आपणावची गरज आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या भुरग्यांक आनी पवित्रतायेची वाट शिकोवंक आनी दाखोवंक तांकां जेजूच्या जिवितान भरची गरज आसा. तेच बरोबर आमच्या भावार्थ नवेपणान आमी जिवंक आनी आमच्या धर्मांत नवी चाल आमी भितर काडूंक ह्या मिसाचे भेटेच्या समोनमनेन शिटाबेन वांटो घेवया आनी कोतकोत्यान मागुया. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी ह्या पासत आमी सगळीं पवित्र. ल्हान भुरगीं तशींच वाडलेलीं जाल्यार आयज ह्या पवित्र बाळपणा दिसाक आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. कित्याक हें भुरगेपणाचें पवित्रपण आमी वेगवेगळे तरेन ओगडायलां. मोगाळ बापा, तुवें आमकां तुजीं भुरगीं जावचें भाग फावो केलां, पूण आमकां जाय ते परी तें जिवन तुजे वेंगेंतली आमी पयस गेल्या. सोम्या काकुतकोर,
सुमिया जेजू, धाकट्या भुरग्यां परी जावंक तूं आमकां आपयताय, पूण गोरवान आनी व्हडविकायेन जिवन ल्हानविकायेची आनी मोगाची वाट आमी सांडल्या. क्रिस्ता काकुतकोर. पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां जेजूची उर्बेवंत आनी जिवाड पाटलावदारां जावंक नवेपणाची वाट दाखयल्या, पूण पोरनेच घेवन आमी रावल्या. सुमिया काकुतकोर. निसर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इसा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्यात पुता, सोम्या देवा देवा, देवाची शिडी शिडी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे ऐकून घे. पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे परमणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विस्वाशीपण चोलूंक तुजेच आदीन आसा. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यांत. तुका कुशी ताका हात घाल. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात. तो विचून काडीत तें ताका मेळटलें. सर्वेस्पराची जानवाय भोव व्हड. तो शक्तेन बोलवंत आनी सगळें ताका थावें. ताची भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक कोन्नी तो वळखता.
खोटेपणाच्या मार्गार चलूंक ताणें फॉर्मावंक ना आनी पातक करूंक कोणाकूच ताणें रोज्या दिवंक ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. आनी एकदां म्हणया, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केलाय. तुजे कुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. जबाब, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकराक बोलेपण दाखय, म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो, तुजी विचित्र समूड नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, हांव तें सदांच खुशेन मानतलों. तुजी समूड सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब, सर्वेस्पराची समूड सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयल्या चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, संपूर्णायेक पावलोल्या मनशाक आमी जाणवाय विशीं उलयता. हे जाणवाय ह्या संवसाराची न्हय, वो नाटक जावन वेतात त्या संवसाराची पोरदानाची न्हय, पूण आमी परगोट करता ती देवाची गुटात जाणवाय. ही गुपीत जाणवाय देवान काला आदीं आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारायलोली आनी संवसाराच्या एका तरी पोरदानाक ती कोलीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच कोलीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ते कदींच कुर्सार केलावचे नासले. पूण अशें बरयलोलें आसा, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केल्लें तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापक ना. हेंच आमी परगोट करता. आत्म्या उदेशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगल्यांचो ताव घेता देवाचो पर्यान. देवाचें उतर हें उद्गार. बापा, स्वर्गार आनी पिर्तुमेच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Alleluia, 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 alleluia. भुरग्यांनो, आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब आसा. बरे भशेन पासियन्स काडून सगलीं आयकुया. आमचे हात जोडुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्थ वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समृद्धीवेलें एक अक्षर वो एक तिकळी लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी तें हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणीत जाल्यार तो महाधर्मसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे कास्तीक पडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येता तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बणकणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच न्हय. सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां, परदुवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तरेचेर कामचारीन दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन परदुवार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सयेक जायत बी जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोंडांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नास जालोलो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सयेक जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोंडांत गेल्ल्या परस तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न म्हणण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका परदुवारीण जायशी करता. आनी कोण तसली बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो परदुवार करता. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय. पूण सर्वेस्पराक तुवें दिल्लोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय. जावं स्वर्गाच्यान, कित्याक देवाचें शिवासण तें. जावं प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयांची मांडोय ती. न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, हय जाल्यार हय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचेवून ओगळें तें वायटव्या कडलें येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पवित्र बाळपणाचो दीस, होली चायल्डहूड डे. कितलीं भुरगीं आसात आयज दोतोनीची. भुरग्यांनो, तुमी बरीं आहात? तुमी बरीं आहा? ना, बरीं ना? बोंगो तुमचें. आवय बापायनो, तुमी ह्या मिसाक आसात.
तुमी एक तेंपार भुरगीं आसलीं, आमी भुरगीं आसलीं. हांव आतां भुरगो उरोंक ना, 50 तेंकोत येयलो. आवय बापाय न्हू, तुमचें भुरगेंपण, आमच्या तेंपा वयलें भुरगेंपण आमी पळयलां आनी आतांच्या भुरग्यांचेंय भुरगेंपण आमी पळयलां. ह्या भुरग्यांनी फकत हें आतांचें भुरगेंपण पळयलां. आमच्या तेंपा वयलें भुरगेंपण तांणी पळोवंक ना. जे आमच्या तेंपा वयलीं आहात, ही आयच्या भुरग्यांक जरी तर चयलें आनी हें भुरगेंपण तांचें पळयलें जाल्यार कितें दिसता? बरें दिसता हें भुरगेंपण काय दूख जाता? आमच्या तेंपा वयलीं ह्या आयच्या भुरग्यांचें भुरगेंपण पळयत जाल्यार बरें दिसता. वा क्या भुरगेंपण हें. आय सायबा कसलें भुरगेंपण हें आयचें. कितें जाता? कोनी कितें जाता? बरें दिसना. बरें दिसना हें आयचें भुरगेंपण. बरें दिसना न्हू. मातशें तोंड आमचें इल्लेशें आंकडें जाता ह्या आयच्या भुरगेपणाचेर उलय म्हणल्यार. भोव करून आमचें आदलें भुरगेंपण जरी तर आमी सर करीत जाल्यार हें आतांचें भुरगेंपण भोंगो ह्या भुरग्यांचें अशें दिसता. भुरग्यांक राग धरनाका आतां, खरेंच भोंगोशें दिसता. आनी कित्याक जालां हे भाशेन? कोण जबाबदाराचो? आयचें भुरगेंपण तेंच्या हातीनूच ना अशें दिसता. आमच्या भुरगेपणार आमी खंय खंय धांवताले, दोंगरा वयल्यान धांवताले, काजूचेर चडटाले, बोरां हातरायताले, तोरां चोत्ताले न्हू, तोरांय हातरायताले. सगले तरेचीं चारां चुन्नां बिनां तेंकां आमी वळखताले. आतांच्या भुरग्यांक चारां चुन्नां आयकलां तुमी केन्ना? चारां चुन्नां म्हणटा तीं मातशें व्हडलीं जाल्यार तेमी कडेन आयकलां आसतलें. जाल्यार भुरगेपण म्हणल्यार फकत तीं चारां चुन्नां तें न्हू, पूण जें भुरगेपण आमचें उक्त्या मनाचें आसलेलें, स्ट्रेस फ्री. आमच्या तेंपा वयलें भुरगेपण स्ट्रेस फ्री, चड स्ट्रेस नासलो. आतांचीं येदीं येदींशीं भुरगीं केदें व्हडलें स्ट्रेस घेवन भोंवतात. कित्याक? कोणें दिलां तेंकां हें स्ट्रेस? आयज पवित्र बाळपणाक भेटयल्लो आयतार आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हाचेर आमी इल्लोशी नदर घालपाक गरज. म्हाका जाल्यार जायते फावटी दिसता, हांव आनी म्हजें जेनरेशन जें आसा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज. हें आयज आमच्या जेनरेशनाक विचारल्यार कोणूय म्हणटलो ना, बरें ना तें आयचें, हें आयचें भुरगेपण बरें ना, भोंगो तेंचें. हें म्हणपाचें कारण आमी, म्हणल्यार म्हजें जेनरेशन जें आयज आवय बापूय आसात, आमी जबाबदार. आनी कित्याक? वेगवेगळीं कारणां आमच्यान पळोवपाक जाता. पयलीं पवित्र पुस्तकांत या. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां कांय बऱ्यो वस्तू सांगल्यात. सिराकाचें पुस्तक भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलेल्यांक सगल्यांक शिकयता. तातूंतली आयज एक जाणवायेची खबर. पयलेंच उतर आयज सुरू जालां, तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात. यू आर फ्री. भुरग्यांनो हुशाल जायात. यू आर फ्री. जाय जाल्यार पाळपाचें, ना जाल्यार पाळपाचें न्हू, नाका जाल्यार पाळपाचें न्हू. हें फ्रिडम आमकांय आसलें आमच्याय भुरगेपणार. जाय जाल्यार पाळपाचें, ना जाल्यार पाळपाचें न्हू. पूण शिकोवन समूर्त सांगप आनी शिकोवप मातशें वेगळे तरेचें आसलें. एक थिपी उडयल्ली आसा, ती सुकचे पयलीं घरान भितर पावपाक जाय आसलें. आमोरेची गांठ वाजचे पयलीं घरान भितर पावपाक जाय आसलें, ना जाल्यार भायर उत्तालीं, दिमी घालपाक पडटाली. तुमी केन्ना फातरांचेर दिमी घायल्या? आतांच्या भुरग्यांनी घालूंक ना. गोंडे नाचणे, ते नाचण्याचेर केन्ना दिमी घायल्या? आमी घायल्या आमच्या भुरगेपणार. मस्तीपणां खूब मस्ती करताले, तांकां चड पडटाली. म्हाका जायते फावटी पडलां. पूण आयज तो उगडास करून बरें दिसता जिवाक. कित्याक? ती समूर्त ते भशेन म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयल्ली देखून आयज जाग्यार आहा. ना जाल्यार आयज जाग्यार आसपाचो न्हू. जाल्यार तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात म्हणटा तें आयज गरजेचें. सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता, यू हॅव फ्रीडम. कितें दवरलेलें आसा तुका फ्रिडम आहा तेन्ना? तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक मांडल्यान, तुजे मुखार जिवीत आनी मरण दवरल्यान.
उजो आहा उदक आहा, कित्यान हात घालतलो? उज्यान काय उदकान? कित्यान हात घालतलो? भुरगीं आतांची तुजे मुखार उजो दवरला, फायर, आनी उदक दवरला म्हणल्यार वॉटर. हात डालने का हे खंय घालतलो? उज्यान काय उदकान? उदकान. उज्यान घाल्यार उज्यान कित्याक घालपाना? हात लासतलो, जाणा भुरगो, ल्हान भुरगो पूण जाणा उज्यान हात घालीत जाल्यार लासतलो, देखून तातूंत उज्यान हात घालप ना. उदकान घालीत जाल्यार थोंड सुसेगाद बरें जातलें, देखून उदकान हात घालपाचो. चॉयस. आयज हे चॉयसीस आमी जे विचून काडटा ते जाणवाय शिकयता. आयची जाणवाय सिराकाच्या पुस्तकांत जी आमकां मेळटा ती तुजे मुखार सगळें दवरलेलें आसा. आमच्या काळार जें उक्तेपण नासलें तें आयज आसा. आमकां आमची आवय बापूय आनी वडिलां तापयतालीं कितेंय रॉंग करूंक वयता जाल्यार ते धाकटे धाकटेशे पनिशमेंट पडटाले. व्हडले न्हू, धाकटे धाकटे पनिशमेंट. ह्या पासत वायट करपाचे सुवातेंतलीं आमी बरें करपाचे वाटेर उत्तालीं. आयज आहा कंट्रोल आहा. आवय बापायक विचारल्यार आयज आवय बापूय सांडलोलींशीं दिसतात. आयकना फादर तीं. तांकां आनी सांगपा जाता पत्त्या पत्ते दिताय. सांगत जाल्यार तांकां दूख भोगता, डिप्रेशनान वयताय सांगत जाल्यार. ह्या पासत सांगपूच ना. आवय बापूय आयज तोंड बंद करून आसात, भुरग्यांक सांगनात. आनी सांगत जाल्यार ती म्हणटात भुरगीं आयकनात. भुरगेपण पिड्यार. आनी ह्याच पासत हीच आवय बापूय आयज हो प्रश्न विचारीत जाल्यार तुजें भुरगेपण चिंत आनी आतांचें भुरगेपण चिंत. कितें दिसता तुका भुरगेपणा विशीं? आय सायबा कितें करपाचें आतां? सिराकाच्या पुस्तकान आमकां सर्वेस्परा देवाची जाणवाय आहा ती विचून काडपाक आपयल्या. कित्याक ती जरी तर आमी विचून काडली जाल्यार ताची ताय आमी शक्तिवंत आनी बळवंत जाता. देवाताय देवाचें बळ सगळ्यान व्हडलें. दुसरे वाटेन आसा ती मनशाची जाणवाय. जशें आयज दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावल कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, एके वाटेन आसा देवाची जाणवाय, दुसरे वाटेन आसा मनशाची जाणवाय. खंयची बरी? देवाची जाणवाय बरी काय मनशाची जाणवाय बरी? ह्या संवसाराची. मनशाची म्हणल्यार संवसाराची जाणवाय. खंयची बरी? देवाची बरी काय ह्या संवसाराची जाणवाय बरी? देवाची जाणवाय बरी. जे भाशेन तो भुरगो जाणा उज्यान हात घालीत जाल्यार लासतलो आनी उदकान घालीत जाल्यार शांत जातलें, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणा देवाची जाणवाय विचून काडीत जाल्यार बऱ्याक पावतले हांव, आनी संवसाराची जाणवाय विचून काडीत जाल्यार वायटाक पावतले हांव. तरी पूण कितें विचून काडटा आमी? देवाची जाणवाय विचून काडलेली दिसती पडटा काय ह्या संवसाराची जाणवाय? हांव म्हणटालो म्हजें जनरेशन आहा दे आर रिस्पॉन्सिबल आयज हें भुरगेपण हे भाशेन जावपाक. कितें दिलां ह्या भुरग्यांक आमी? कितें विचून काडपाक दिलां? देवाची जाणवाय दिल्या ह्या भुरग्यांक काय ह्या संवसाराची जाणवाय? हेजेर हांवें उलोवपाची गरज ना. द चॉयसीस दॅट वी मेक टुडे फॉर आवर चिल्ड्रन, आमच्या भुरग्यांक जे आमी चॉयसीस करता चडशे संवसारा वाटेन गेल्ले आसा. आमच्या तेंपार आमी इगर्जे भोंवतणी आसताले. ऑल्टर बॉयज मिटींग, लिजन ऑफ मॅरी मिटींग, मागीर कसल्यो कसल्यो एक्टिविटीज जाताले. आमचे पातकूर आहा ते बऱ्योशो एक्टिविटीज करताले, इगर्जे कडेच आसताले सगळीं. हांवूच न्हू पाद्री जाला म्हूण न्हू, पूण इगर्जे भोंवतणी आमचें जिवीत आसलें. आयज आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी इगर्जे भोंवतणी दवरलेलें आसा. आवय बापायनी आनी म्हजें जनरेशन आसा ताणें चिंतचें हे भुरग्यांचें भुरगेपण आयज सायबा जरी तर आमी करून उडयल्लें आहा आयज जाल्यार तांकां आमी इगर्जे वाटेन म्हणल्यार देवा वाटेन, आनी इगर्जे कडेन पयस वयल्या तेन्ना संवसारा वाटेन आयज आमी आमच्या भुरग्यांक खंय पावयल्यात. कारणां जायतीं आमचे लागीं आसतलीं, एक्सक्युजीस जायते आसतले आनी थोडे खरे आसतले, जेन्युइन रिजन्स आसतलीं ना न्हू. आनी थोडे कडेन इगर्जे कडेन येवन आमचीं भुरगीं खत्र्यानूय पडटाय असलेंय आसतलें. पूण जनरल सारकें पळयत जाल्यार आयज आमचीं भुरगीं इगर्जे भोंवतणी आसात म्हणल्यार आमी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक दवरल्यात इगर्जे कडेन,
म्हणल्यार देवीक वाटांनी दवरल्यान पवित्र बाळपणाचो दीस आयज आमी म्हणटा होली चायल्डहूड. खंयसान येता हें होलिनेस? जें कितें आमी इगर्जेन करिना आतां तें आमच्या घरा लागीं तरी करता आमी. एटलिस्ट एट होम चिंतपाची गरज आसा. म्हज्या जनरेशनान चिंतपाची गरज आसा. आमी जर तर भुरग्यांक इगर्जे लागीं धाडना, इगर्जेच्या एक्टिविटीजांनी इनवॉल्व करना आयज, तांकां ट्युशन आसा संवसाराचें, तांकां कराटे क्लासीस आसा संवसाराच्यो, तांकां फुटबॉल आहा, तांकां आनी कितें पार्टेक वचपाक जाय, हे सगळे एक्सक्युजीस इगर्जेन पावता तेन्ना येता. दोतोरची आमची संदेशकारां आसात, येयात आनी पळयात तेंचे एटेंडन्स. आनी भुरगीं जीं येयनात तांच्या आवय बापाय लागीं विचारात मागीर कित्याक येयनात. सगळ्यां कडेन एक्सक्यूज आहा. एक्सक्यूज नासतना कोणूच ना. आनी थोड्यां कडेन सारके जेन्युइन बरे आसात. एंड रिजल्ट चिंतपाची गरज आहा. एंड रिजल्ट म्हणटा तो. आमच्या भुरगेपणार आमकां आवय बापायन शिकयलेलें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, कुसेंस म्हणटा तें तपासणी, ताची तपासणी करपाक. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटा तें भुरग्यांनी तुमी आयकलां आयज? आयच्या काळार एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमचो गुन्यांव. शिकोवंक ना आमी ह्या भुरग्यांक. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटा तेन्ना आमी राती न्हिदोंक वेचे पयलीं आयज दिसभर कितें जालें, कसो जालो दीस, ह्या दिसाक बरें कितें आसलें, ह्या दिसाक वायट कितें आसलें, ह्या दिसाक जें बरें आसलें तातूंत हांवें कितलें बरें केलां, आनी ह्या दिसाक वायट जें आसलें तातूंत हांवें कितलें वायट केलां. हें कुसेसाची एग्जाम म्हणटाले तांकां. आयज आमीच पयलीं सद्याक वाडलेलीं आहा तीं कोत्तात जाल्यार देव जाणा. आनी थोडीं जाणां आमी कोत्ता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आयज आमी शिकयलां. तांकां खंय टायम आहा. तांचें रील पे रील चालू आसता. कित्याक एक रील जाल्या उपरांत दुसरो आपुणूय येता, प्लस सजेशन येता, आनी ती बरी आसता रील्स. रोखडी काबारूय जाता, टायम सेव. मागणी आहा ती काबार जायना, तेर्स काबार जायना. रील बरें रोखडें काबार जाता. सारकें न्हू भुरग्यांनो? रील रोखडें काबार जाता, तेर्स काबार जायना. आनी ह्या पासत आवय बापायनी आमी एक्सक्यूज दिल्लो आहा. भुरग्यांक बरें, भुरगीं वाजेतात मागणें करपाक, भुरगीं वाजेतात तेर्स करपाक. इन्सिस्ट करपाक जायना. रागार जातात, जेय नासतना रावतात, उलय नासतना रावतात, डिप्रेशनाक वयतात. कोणें केलां? कित्याक ही देवीक जाणवायेंतलीं आमी भुरग्यांक कुशीन काडून संवसारी जाणवाये वाटेन धुकळलेलीं आहा. बागेवन पावलू आयज आमकां कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता. तर सोपुर्णायेक आमी पावतले जाल्यार भुरग्यांनो, आवय बापायनो, देवीक जाणवाये वाटेन येवपाक जाय. व्हडल्यो वस्तू न्हू, ल्हान ल्हान वस्तू. दुबावेरे जायत्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आहात. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां दोंगरा वेलें प्रवचन, समन ऑन द माउंट, बरो व्हडलो तो 5वो आवेस्वर 6वो आवेस्वर वाचून पळयात. वाचात तो घरा लागीं परतून परतून. ल्हान ल्हान वस्तू आसात म्हळ्यार जायत्यो आसात. आयज आमी शुभ वर्तमानान जायत्यो वस्तू आयकल्या. तांचेर सेरमांव करपाक वचत जाल्यार आयज आख्खो दीस बरो वयतलो. ल्हान ल्हान वस्तू त्यो. पूण ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आयज आमी करूंक शिकयल्यात भुरग्यांक? करपाक शिकयता आमी काय आमी तें आयज टेकन फॉर ग्रांटेड? चलता है, चलती का नाम गाडी, नहीं तो खटारा. चलता, कोत्तात जाल्यार कोत्तात. टेकन फॉर ग्रांटेड. भाव भयणीनो, आवय बापायनो, टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आसा आयज आमचें जिवीत. संदेशकारांनो, टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आहा. आनी ह्या पासत ह्या भुरग्यांचें जिवीत आयज आमी हें भुरगेपण पळय आनी सांग म्हणल्यार आय सायबा म्हणटा ह्या भुरगेपणाक. भोंग तेंचें म्हणटा. आमकां मेळ्ळलें तें तांकां मेळना म्हणटा. जाल्यार आयज हो चॉयस, जो चॉयस आमी करपाक जाय तो आमचे मुखार. उदक आसा, उजो आसा, जाय थिंगा हात घाल, पूण ताका परिणाम आसा. देर इज अ रिजल्ट. जरी तर उज्यान हात घालीत जाल्यार लासता, उदकान हात घालीत जाल्यार थंड जाता. परिणाम आहा. म्हणटच एक एक वस्त जी आयज आमी आमच्या भुरग्यांक दिल्ली आहा विचून काडपाक, तातूंतल्यान आमी तांचें भुरगेपण आयज जे दोशेर आसा ते दोशेर पावयलां. इगर्जेंतली पयस दवरल्यांत म्हणटा तितून आनीक एक म्हणपाक जाय. मिसाक
येयना जाल्यार पातोक आयताराचें हें आमी समजतालीं आनी कुमसाराक वयता तेन्ना हें पातोक आयकोंक येतालें आयताराचें मीस चुकयलां. आयच्या काळार हें आयकूंक येना. भोव करून भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या तोंडांतल्यान हें आयकूंक येयना. आयताराचें मीस चुकयलां, आय मिस्ड माय संडे मास आयकूंक येना. आजून पासून जाणटीं जीं कोण येतात तीं आमी जेन्ना दुयेंतीक कुमन्यांव दिवपाक वयता कुमसार करीत जाल्यार तीं बाबडीं सांगतात आयताराचें मीस चुकयलां फादर म्हूण. पातोक लागना तांकां आयताराचें मीस चुकयलां म्हूण, कित्याक तीं आतां बॅड रिडन जाल्लीं आहा, तेंच्यान इगर्जेन येवपाक जायना, मिसाक वचपाक जायना, तांकां पातोक लागना. तरी पूण तींच सांगतात आयताराचें मीस चुकयलां, सादें पातोक घडये. पूण आयज आमचीं भुरगीं तरणाटीं आयताराचें मीस घे म्हूण चुकयतात. आनी आवय बापायनी टेकन फॉर ग्रांटेड केल्लें ना कामाक वयता न्हू, ना प्रॅक्टिसीक वयता न्हू, पावना. संडे पासून तेंची कॉलेज आपयता, संडे पासून भॉस आपयता, संडे पासून हो आपयता तो आपयता, संडे पासून ना टायम ना. कोचिंग क्लासीस आहा, कोचिंग क्लासीची एग्जाम आहा, संडे मास चुकलें कांय जायना. टेकन फॉर ग्रांटेड. इगर्जे कडली आमी पयस वेल्यात आनी संवसारी जाणवायेन ह्या भुरग्यांक आमी दुखडलेलीं आसा. देखून आयज हें भुरगेपण हे भाशेन जावपाक पावल्लें आसा. पवित्रताय काडल्या तातूंतली. चिंतून पळयात बरे भाशेन आनी निर्णय घेयात हेजेर. आतां जरी तर आमी ताचेर निर्णय घेनात, इफ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड वी आर इन डेंजर. हे भुरगेपणाची हीं भुरगीं आमचीं तेंचें भुरगेपण तरणाटपणान बदलतलें आनी मागीर तीं आनीक व्हडलीं जातलीं. डेंजर. कुसेंस आसचें ना, कितेंच वायट पातोक म्हणून करचें ना. आय डीड नॉट नो दॅट इट इज अ सीन. म्हाका खबर नासली हें पातोक म्हूण. आयज हें म्हणपाक लागलेलीं आहात आमचीं भुरगीं. कित्याक आमी शिकोवंक ना, वाडलेल्यांनी शिकोवंक ना. तांकां संवसारी वाटेन आमी दुखडल्या. जाल्यार भाव भयणीनो, हेचेर उलयतले जाल्यार नियाळ करतले जाल्यार आमकां जायतें आसा. इतलेंच पुरो आयच्या दिसाक. पवित्र बाळपण कितें भाशेन हो दीस होली चायल्डहूड डे पाप साहेब पियू 12वो हाणें 1950 वर्साक तावन सुरू केल्लें. 1950 वर्साक. आनी कित्याक भुरग्यां पासत भुरग्यांक सांगपाक, भुरग्यांनो तुमी मिस्योनार, यू आर मिशनरीज. आनी कसले मिस्योनार? तुमच्या मागण्या वरवीं मिस्योनार. आतां मिसाची सुरवात जाता आसतना आमी म्हणलां त्या भुरग्यां पासत मागुया, जांकां सवलती ना, जांकां लायफ डिफिकल्ट आसा, फॅसिलिटीज मेळना, तेंचे पासत मागुया. मिस्योनार तुमी जेन्ना तुमच्या ल्हान मागण्यांन तुमी ह्या असल्या भुरग्यांचो उगडास करतात, तांचे पासत मागतात, तुमी मिस्योनार. आनी मिस्योनार कशीं तुमी जेजूच्या ह्या कार्यान भागीदार जातात. अशें पाप साहेब पियो 12वो 1950 वर्साक हें पवित्र बाळपणाचो दीस जेन्ना एस्टॅब्लीश करता तेन्ना सांगता. आनी दुसरो भागूय सांगता. दुसरो भाग तुमच्यान जाता ते भाशेन जीं कोण लेस फॉर्च्युनेट आसात, जांचे लागीं ना, तांकां आदार करात. आमच्या तेंपार वाडलेलीं आहा तांकां उगडास येता जाल्यार पळयात. इस्कॉलांत आमकां होली चायल्डहूड डे आहा तेन्ना स्टॅम्प येताले आनी स्टॅम्पाची शीट्स येतालीं, तीं घेवन आमी वचोन विकपाक जाय आसलीं. चड न्हू, 10 पयशे 20 पयशे. कोण 4 आणे दितालो, कोण 8 आणे दितालो. ते होपोवपाचे वचोन घरा लागीं शेजाऱ्यांक बीन आनी ते हाडून मागीर इस्कॉलान दिवपाचे. आनी हे पयशे मागीर हे होली चायल्डहूड डे तो फांड आहा तेका वयताले. आनी ते खूंय उजार जाताले जे कोण लेस फॉर्च्युनेट आसात तांचे पासत. आमकां शिकयल्ले त्या काळार धाकट्यो वस्तू. आयज इस्कॉलांनी असले स्टॅम्प दिवपाक जायना भुरग्यांक विकपाक. बिजनस कोत्ता म्हणटा इस्कॉल, कॉलेज बिजनस कोत्ता अशें म्हणटले. जायत्यो ह्यो वस्तू आयज सोडलेल्यो आसात. आनी आमी हातून समजल्या दीस इज डिवेलपमेंट. आमी सुदरल्या, वी आर सिविलायज्ड. सिवीक सेन्स काबार. आयज भुरग्यांक आमचें सिवीक सेन्स काबार जाल्लें आसा. कित्याक आमी वाडलेल्यांनी माय जनरेशन हॅज नॉट थॉट डॅम, दिवंक ना तांकां. फकत ह्या संवसाराचे वाटेन दुखडल्या. जाल्यार ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आवय बापायनो, संदेशकारांनो ह्या आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. भुरग्यांनो ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू तुमकां शिकयता तेन्ना घडये जड दिसत, आवटडेटेड दिसत, पूण तातूंतल्यान हें तुमचें भुरगेपण
जें आमी भुरगेपण भोगलां खुशालकायेचें, आनी आयज आमच्या भुरगेपणाचो आमकां उगडास करीत जाल्यार बरो हांसो येता तोंडाचेर, बरें दिसता, खुशालकाय भोगता, ती तुमकांय मेळपाक जाय. तुमचें भुरगेपण हें खुशाल भुरगेपण जावपाक जाय. बोन केलोलें, चिड्डिलोलें आनी टेन्शन गायलोलें, स्ट्रेस गायलोलें भुरगेपण न्हू. तर हेंच करपाक हें भुरगेपण आमकां जेजू सोबे मेळटा. आनी देखून जेजून म्हणलां भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. आनी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक कोणूय जरी तर वायट देख दीत जाल्यार आमकां म्हणलेलें आसा व्हडल्यांक, तेज्या गळ्याक एक दात्याचें पॅड बांदचें आनी ताका व्हरोन दर्यान उडोवपाचो. आयकोना केन्ना? जेजून सांगलां कोणूय जरी तर ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक वायट देख दीत जाल्यार तेच्या गळ्याक दात्याचें पॅड बांदचें आनी दर्यान ओडून उडोवचो. आनी आयजूय आमी आयकलां कोणूय बरें करीत आनी तेंच बरें करूंक दुसऱ्यांक शिकयत तो स्वर्गा राज्यांत व्हड म्हूण ताका मानतले. पूण जो कोण वायट कोत्ता आनी हेंच वायट करूंक दुसऱ्यांक शिकयता ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यांत ल्हान म्हूण मानतले. पावलो जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तेंय जाल्यार. तर ही कृपा आयज आमकां मागुया. आमी सगळीं एकामेकाक बरें शिकोवंक, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं देखून आमचें बाळपण, आमची चायल्डहूड पवित्र सांबाळूंक सदांच, आनी हें एकामेकाक शिकोवन आमी जेजूच्या भुरगेपणान एक जावंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. आमचें हात जोडून आमचें मन देवाक उबारून सगळीं बराबर म्हणुया. सतमंता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी यादनिकांनी आपले गवळीक कार्य आपल्या फिरगोचकारा सोवे पाळटाना आनी जियेताना आपले पोरचेक पयस सोबेची नवसोलोली शिकोण परगट करूंक आनी वेवरांत घालूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजनिती आनी सरकारी फुडारांनी पोरचेक फायद्याक पडटा तसल्यो सवलती आनी कायदे निर्माण करूंक आनी भ्रश्टाचार आनी आपसुवादपण पयसावन ल्हानाचे आनी दुर्बळाचे उदरगती पासत ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भुरग्या भाशेन जावंक आमी प्रयत्न करूंक आमच्या भुरग्यांक भावार्थान पवित्रायेन वाडोवंक आमी देखीवन जावंक आनी आमच्या धर्मीक जिवितान पयस सोबा आमकां शिकयता आनी दाखयता ती वाट आमी चलोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज पवित्र बालपणाचो दीस संभ्रमतांव तेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेजूची मिशनारी भुरगीं जावंक शिकोण आनी ह्या पाप साहेबाच्या वावराक आमचो मागण्याचो आनी दुडवाचो आदार आमी दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरात, हात जोडात, मागात तुमकां कितें जाय तें. ल्हान भुरगीं तुमी तुमचे मागणे देव आयकता, जाय तें मागात. सर्गीचे बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आनी तांच्या काळजा मनान ह्या वेळार उपजता ती मागणी तूं सगळीं दयेन आयकून घे आनी तांकां तुज्या पवित्रपणान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भेटून एक गीत घेऊया C8. तुझ्या उदाहरणात निदान मनशाची वावरांत तुझ्या म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा, हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतलीं आनी मरणांतलीं आमकां सोडोवन हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी, आदनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्ज आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुजी विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनो जीवनपणा गोवी तुवें आमकां सोडली सोप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भुरगेपण पवित्र, भुरगेपण खुशालकायेचें, भुरगेपण देवाचें देणें आनी आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं देखून आमच्या बापाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं म्हूण उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन होतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी.
सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फळना पूण तुज्या एका खात्रान म्हाका बरें दिवं गीत घेऊया D15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी तशें उदक तुज्या दिव्या अडीचेचे योद्राक चोरून बरोबेचे तुज्या दिव्या अडीचेचे योद्राक चोरून बरोबेचे तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी मिटाव जेजू उन्नाकासा तेला तोती तेला भी कातो लोलो रुकाकारो बिगडलो कुडीसादो कातो लोलो रुकाकारो बिगडलो कुडीसादो तुझे बघत म्हाका जिवी नाम जेजू आनी पदवी तुझे बघत म्हाका जिवी नाम जेजू आनी पदवी जेजू म्हाका तुजा दासाय ओरोड्यांतलो Izraelaचे कडपाउदो देवपोचेचो तुज्या कामो इस्रायलाचे कडपाउदो तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक तुज्या दिव्या बळिजलेचे योद्राक चोरून बरोबेचे तुज्या दिव्या बळिजलेचे योद्राक चोरून बरोबेचे तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी तुझे बघत म्हाका जिवी ना जेजू आनी पदवी
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमी तुवें दादुशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. आयज सद्या काळाचो 6वो आयतार पवित्र बाळपणांक भेटयलेलो दीस आनी आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. कालच्या दिसाक इगोर्ज साफाई करपाक आयिल्ली आमची सेंट पॉल समुदाय एंथ्रीक सायड, तांकां केरीत भाशेन शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सोबे माजार सांगता आमचो साकिस्तांव कंप्लेन करतालो, फादर कोण येना इगोर्ज साफ करपाक. आनी काल ही आख्खी समुदाय बरे भाशेन येवन तांणी साफाई केल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेच भाशेन हेरा सगल्यांनी करचें. तशेंच दुसरेंय मीस मांडावळ करूंक आसा तांणी येवपाक जाय. आयचे मीस तरणाटीं करपाक आसली, तरणाट्यांनी बीन येवपाक जाय. जायतीं तरणाटीं आहात आमचे लागीं. जाल्यार वाचपां करपाक तरणाटे जे मुखार आजून सरूंक ना, चान्स घेयात, आतां चान्स घेयात. नाजाल्यार मागीर फाल्यां आयज जशे प्रश्न विचारल्या तशें विचारलें तुमचें भुरगेपण आनी तुमचें तरणाटपण चिंतता तेन्ना कांयच आसचें ना. बरें कितें चिंतपाचें इगोर्जे वाटेन वो कितें बरो वावर केला ताचे वाटेन. ह्या पासत टेक द ऑपॉर्च्युनिटी आतां. आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हें मातशें शिकोवचें. आमी शिकयना जाल्यार जायना. एक वस्त सांगता, आयताराच्या मिसा विशीं लायव्ह स्ट्रीम मीस जें जाता तें मिसान भाग घेतलो, तें मीस पळयलें जाल्यार तुजी संडे ऑब्लिगेशन फुलफील जायना. संडे ऑब्लिगेशन ऑनलायन मिसाचेर आतां फुलफील जायना. तो फकत कोवीड टायमार पाप साहेबान खेरीत परमिशन दिल्लें, कित्याक वचपाक जायना. आतां सगल्यांच्यान वचपाक जाता. ह्या पासत लायव्ह स्ट्रीम मिसां जीं आसात आमचो चॅनल जाता, तशेंच हेर दुसरे चॅनल आसात, इंटरनॅशनल पासून जायते आसात आनीक लायव्ह स्ट्रीम मिसां जातात. मातशें चोत्राय धरची. दे आर नॉट ऑब्लिगेशन फुलफिलींग मासीस. तीं आमच्या आदाराक आमच्यान पळोवपाक जाता, तातूंतल्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता. आनी भोव करून जीं कोण बरीं नात, तांचे लागीं येवपाक जायना मिसाक, तांकां तें आदाराक जाता. तर हो इज फॅसिलिटी जी आसा ती सगल्यांनी ताचो मिसयूज करचो न्हू. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 32,380 रुपया. दाबोली कपेलान 1,220 रुपया, सगळे मेळून 33,600 रुपया. प्राचीत काळ सुरू जाता बुधवारा दिसाक तावन. ह्या प्राचीत काळान जायत्यो असल्यो सोयेक आमकां मेळटले परतून देवाशी येवपाचे. ते सगळे सोयेक घेयात. 3 दिसांचो रितीर जातलो आमचे इगोर्जेन. तशेंच नायट विजील जातलो, धर्मीक दाखोवण जातली. तेच बरोबर दर शुक्राराक सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनीक मीस जातली. तातूंत आमी भाग घेवया. तशेंच दर बुधवाराक सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली 1 वरभर. आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आनी त्या उपरांत मीस जातली. ह्यो सगल्यो ज्यो आमकां सवलती मेळटात भाव भयणीनो, ताचो आमी बरो उपयोग करुया. आयज होली चायल्डहूड डे. हिंगा मुखार एनवलप्स थोडेशे दवरलेले आसात. चड एनवलप्स येवंक ना, ते थोडे दवरलेले आसात. तुमची देणगी ह्या भुरग्यांच्या वावरा पासत कोणूय दिवपाक सोदता, खुशी मनान मुखार येवचें, तें व्हरचें आनीक तातूंत तुमची दान घालून तुमी तें कलेक्शनान घालूं येता वो इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवं येता. 18 तारखेर बुधवार, गोबराचो बुधवार, एश वेनिसडे. 2 मिसां जातली इगोर्जेन. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड.
आनी दुसरें मीस 8 वाजता. चोत्रायदोरची 8:30 वाजता न्हू, पूण 8 वाजता दुसरें मीस जातलें मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स. तशेंच 22 पयलो आयतार प्राचीत काळाचो, आनी त्या दिसाक आमचे दिओसिजीन वॉकिंग पिलग्रिमेज जाता. सगलो लोक सांकवाडे येतात चलून आमकां लागीं. तर आमी त्या दिसाक भाग घेतल्या. चोत्रायदोरची जरी तर कोण बेस्तो एकलो चलोन वचपाक सोदता, मोर्मुगांव टावन सुरू जावन आमचो लोक चलोन येवपाक लागतलो. तुमकां जरी तर खंयच्याय एका जम्यान भितर चलून चलपाक जाय जाल्यार चलचें, रेस्ट्रिक्शन्स ना. उमक्या जम्या बारा वचपाक जाय म्हूण रेस्ट्रिक्शन्स काडल्या, पयलीं आसलेलें तें. खंयच्याय जम्या बाराबर वा तुमीच पासून एकलींच चलोन वचूंक सोदतात जाल्यारूय वचूंक जाता. जाता ते भाशेन आमी थंयसर चलून या. आमचे इगोर्जेंसान आमी फॉर्मली भायर सरतले 3 वाजता. 4 वाजता म्हणलेलें पयलीं, मातशें बदललां कित्याक पावपाक वेळ जाता. देखून 3 वाजता भायर सरतल्यात सकाळीं जीं कोण भायर सरतात तीं. थंय पावल्या उपरांत मागण्यांत वांटो घेवचो. मातशें चोत्राय दवरया, आमी लागशिल्लीं पयसुल्लीं भाव भयणां येतात हे पिलग्रिमेजीक. ह्या पासत आमकां खेरीत भाशेन मोर्मुगांव डिनरी आसा तांचे लागीं एक उपकार मागलेलो आसा. सगलो लोक काबार जावन तांकां पयलीं भायर सरूंक दिवपाक. भितर सरपाचें बरें आसा, पूण भायर सरता आसतना तिंगा जायती लूट जाता, ट्रॅफीक जॅम जाता. ह्या पासत आमच्या लोकांनी, मोर्मुगांव डिनरीच्या लोकांनी बसूनच रावचें, दुसऱ्या लोकांक पयलीं भायर सरूंक दिवचें आनी मागीर आमी भायर सरचें ही विनंती केल्ली आसा. हेची चोत्राय धरची आनी एकामेकाक उगडास करचो. ही वॉकिंग पिलग्रिमेज भावार्थाची यात्रा आसा ती आमची भावार्थाची यात्रा. तातूंतल्यान जायतें बरेंपण आमकां मेळूंक आमचें प्राचीत खेरीत भाशेन आमी भेटोवया. तशेंच रेंद्राचें वर्सावळीचें मीस जातलें म्हूण कळयलां ओल्ड गोवा बॉंजेजू बाजिलिका इगोर्जेन आयतारा दीस सकाळीं 11 वाजता. ब्रेस्तारा दीस आमचे फिरगोजेन सान बार्तोलोमेव आमची इगोर्ज आसा थंयसर खुर्साची वाट जातली सांजेर 5 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण येवपाक आनी हे खुर्साचे वाटेन वांटो घेवपाक. ह्या वर्साक आनीक एक वस्त घडटा आमचे फिरगोजेन. डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आनी सालेजन सिस्टर्स हो सर्टिफिकेट कोर्स घडून हाडटात, ग्रीन गार्डियन्स. हाचें लिंक, रेजिस्ट्रेशन लिंक आमच्या ग्रुपाचेर धाडलेलें आसा. तुमी रेजिस्टर करचें. 2 भाशेन भाग घेवंक जाता. ऑफलायन हांगासर येवपाक जाता. ही सगळीं सेशन्स हिंगा आमच्या इगोर्जेन जातलीं. देखून तुमी कोणाक येवपाक खुशी आसा जाल्यार रेजिस्टर करचें, तातूंत भाग घेवचें. ज्या कोणाक येवपाक जायना तांकां हायब्रीड मोड म्हणल्यार आमचे ऑनलायन सेशन्स चालू आसतले. जे कोण रेजिस्टर करतात तांकांच हे लिंक पावतलें आनी तांच्यांनी तातूंत भाग घेवपाक जाता. ह्या पासत तुमकां खुशी जाल्यार तुमी तातूंत भाग घेवचो. ग्रीन गार्डियन्स आमचे इकॉलॉजिकल आमची जबाबदारी आसा ती समजून घेवंक आनी जायत्यो वस्तू समजोवपाच्यो आसात तातूंत तें शिकूंक मेळटलें. 5 सेशन्स जातलीं एवरी ट्यूजडे. 24 तारखेर तावन सुरू जातलें सांजेर 6 वाजता ते 7 वाजता 1 वर. आनीक मागीर इस्टर जाल्या उपरांत एक दीस सर्टिफिकेट दिवपाचें सेशन जातलें. सगळे मेळोन 6 सेशन्स. नवो मिसाल आयिल्लो आसा. समजता तुमकां सगल्यांक पावला म्हण तुमच्या घरांनी. तो घेवन उक्तो करून पळोवचो. आयज आमी ताची प्रॅक्टीस करिना, पूण आतां हे फाल्यां परवां 3 दीस जे आसात तातूंत आमी ही प्रॅक्टीस करतले सकाळीं मिसाचेर. बुधवारा दिसाक तावन ही नवी पद्दत आख्ख्या गोंयांत सुरू जाता. खंयसरूय इगोर्जेन आमी वचत जाल्यार हीच पद्दत मिसाक सुरवात आसतली. आमच्या कम्युनिटी ग्रुपांचेर ताची PPT बीन धाडलेली आसा. तशेंच ज्या कोणाक आजून पासून बूक मेळोंक ना तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी विचारचें आनी कोणाकूय सुबेज घेवपाक जाय जाल्यार कळोवचें. तें आमी आनीक ऑर्डर करतले. चड बदलणी ना थंयसर. थोडे जाबाब जे आसात ते बदललेले आसात. आमी बसपाचें केन्ना, उठपाचें केन्ना, दिमी घालपाचें केन्ना हें सगळें परतून आमकां उगडास केल्लो आसा. हें पळोवचें, समजुचें आनी तें आमी इम्प्लिमेंट करया. समुदायाची जमाती आयज माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन आगोस्तीन फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सेंट एन समुदाय माटवें
सायरस रॉड्रिगीसांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया F21. आयकोल्या उजराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंका, जिविताच्या उंड्या पोसरांत संवसारांत आमी वचूंका. एका मोलात आनी भावनात सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळून दोनिया. एका मोलात आनी भावनात सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता